2027च्या विधानसभा वेंचणुकीत राजकीय आरक्षण मेळोवपा खातीर एसटी समाजाची धडपड सुरूच आसा. केंद्र सरकारान डिलिमिटेशना खातीर राज्यसभा आनी लोकसभेत कायदोय पास करून घेतलो, मात ताची प्रक्रिया अजूनय सुरूच जाल्ली ना. राजकीय आरक्षणा खातीर एसटी समाजाच्या सहनशक्तीचो अंत पळोवचो न्ही, सरकारान आमचेर रस्त्यार देवपाची वेळ हाडची न्हू म्हणून एसटी फुडाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो केंद्राचेर धुकलून मेकळो. एसटी सुरू आहे मरे प्रोसेस केन्ना जातलो जातलो केंद्राकडे हा ते. दुसरे वटेन राजकीय आरक्षणाक येवकार पक्ष दिता त्या एसटी उमेदवाराक वेचून हाडपाची आपली तयारी आसा म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. मात ह्या वेंचणुकेक आरक्षण मेळ्ळें ना जाल्यार सांगेच्यान आपुणूच वेंचणूक लढयतलो अशें ताचें म्हणणें. रिजर्वेशन आनी थोड्या वेळान मेळटले. रिजर्वेशन जालें जर जाय जाल्यार आय एम विथ दी पार्टी, आय एम विथ दी एसटी कॅन्डिडेट हुएवर इज देर. म्हाका जर सांगलें की हो रिजर्वेशन जाल्लें आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचो हो कॅन्डिडेट आसा, त्या कॅन्डिडेटा बरोबर रावन हांव म्हजे सगळे रिसोर्सीस लावन त्या कॅन्डिडेटाक जिखून हाडटलो. भारतीय जनता पार्टीचो सीट येतलो. एट नो कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू लूज इन सांगें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.